मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाता आसतना काही आमदार आणि मंत्र्यांनी पयलीं आमकां म्हटलें की पेडण्यातल्या लोकांक कामाक मेळटलें म्हणून. आता येदो मोठो जो प्रकार जेन्ना तुम्ही सुरू करता तेन्ना पेडण्यातलो जे भुरगे आसा ते पयलीं लागपाक जाय याची काळजी तुम्ही घेवन एश्युरन्स दियात. पळय, पयलीं आमदार आनी कोण मंत्री आसलो तो हांव न्हू. तेंचे विचार कितें आसले ते हांव सांगूंक शकना, तेंच्यांनी कित्याक करूना. म्हाजे विचार हांव जाणा हांव कितें करता ते. सो हांवें क्लियर कट सांगला. एश्युरन्स हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराचे घेतला. कशें करप कितें करप तो तेंचे कडेन हांव वचून डिस्कस करता. पूण हांवें आतां एश्युअर केला मॅक्झिमम भुरगे जे आहात ते आमचे पेडण्या तालुक्याचेच लागतले. जेन्ना सुरवात केली आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान तेन्ना ते पडले उपरांत तेजे हांगासर कांयच जावंक ना. 5 वर्सां तशीच ब्लँक गेली. जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सुरवात केली आनी आमी अशेंच हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयलेले आनी तेन्ना तुमी मिडिया आसली आनी तेन्ना परिस्थिती कितें आसली. पत्रे नासले, टायल्स घालूंक नासले, पेंटींग नासले, सगळे लायटीचे फिटिंग्स नासले. पूण आयज जेन्ना आमी पळयलें हांव सुद्दां सरप्रायज जालो. इतले सुंदर पैकी बऱ्या पैकी म्हणजे तुका दिसना हॉस्पिटल काय खंयच्या तरी रिसॉर्टान येयल्या भशेन दिसता. इतले बरे पैकी केला. आनी आयज येवपाचें इतलें इंटेन्शन की पयर माझी मिटींग हेल्थ मिनिस्टरा वांगडा जाली. त्याच्या एक दीस पयलीं आमच्या चीफ मिनिस्टरा वांगडा जाल्ली. सो तेंचे चीफ मिनिस्टरा जीएसआयडीसीच्या ऑफिसरा वांगडा जाल्ली आनी तेंच्यांनी सांगलें येस आमचें काम कंप्लीट जालां. सो आमी वी आर रेडी टू हँड ओव्हर म्हणून सांगलें. सो त्या टायमाचेर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें तुमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेवन ते हँड ओव्हर करा. सो त्या प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टर इमिजिएटली मिटींग आपयली. आपले सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स आणि बाकीचे जे ऑफिसर्स आहा हेल्थ डिपार्टमेंटात तांकां आफोवन आमची मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगान डिस्कशन वेरियस इश्यूज डिस्कशन जाले जे आमच्या स्थानिकाक न्हू आख्या पेडणे तालुक्याक ह्या हॉस्पिटला विशयी गरज आशिल्ली. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार की जीएमसी लिंक हॉस्पिटल. पूण ती हांव इतलें क्लियर करूंक सोदता जीएमसी लिंक हॉस्पिटल खंयच प्रपोजल मूव जाल्लो नासलो. फायल गेले ती सीएससी तुयें सीएससी तुयें म्हणून फायल एंटायर प्रोसेस सीएससी तुयें म्हणून जाल्ली. ती फायलूय म्हाका घेवन बसलेले. सो मिनिस्टरानूय म्हाका म्हटलें सीएससी तुयें म्हणून त्या टायमाचेर फायल मूव जाल्ले. अशें खंयच प्रपोजल नासलें. जीएमसी लिंक ते मागीर करूंक सोदताले. सो डेफिनेटली जीएमसी लिंक जावंक जाय की हांव जीएमसी लिंक जावपा खातीर हांव आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर पार्सेकर सरा कडेन मिटिंगूय फाटल्या दिसांनी घेतलेली. त्या दिसा हांव तेजे कडेन ते पर्सनली वचून मिटींग केलें. ताका विचारलें तुजे विचार कितें आसले ह्या हॉस्पिटलान लिंक जीएमसी लिंक म्हटल्यार कितें. सो तेणी वेरियस इश्यूज म्हाका पॉयंट आवट केले आनी कितें करपाक जाय जी आपले विचार कितें आसले बरें. सो तेचे विचार घेवन हेल्थाचे सजेशन्स घेवन कितें ते डिस्कशन करून फुडें व्हरपाक जाय हें म्हजें इंटेन्शन जालें. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की ओपीडीज जावंक जाय. जे मेडिकल कॉलेजीन भुरगीं हांगासर शिकतात ती हांगासर येवपाक जाय. सो ओके म्हटलें म्हणून हेच म्हटलें लिंक हॉस्पिटल म्हटलें हेतून कितें तरी व्हडलेशे इश्यूज ना म्हटलें. सो त्या प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलो. ताका सांगलें पळय हे सीएससी तुयें हें जालां प्रपोजल बरें पूण आमकां कितें तरी थंयसर हें करपाक चेंजीस करपाक जाय. आमकां हे पेडणे तालुक्यात सगळ्यात आमच्या नागरिकांक हे जीएमसी लिंक हॉस्पिटल जाय आनी त्या प्रमाणे जीएमसी लिंक हॉस्पिटलाक 12 ओपीडी परत असिस्टंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेजीचे ते हांगासर येवपाक जाय ओपीडीन. प्लस जी भुरगीं शिकतात हेल्थान म्हणजे जीएमसीन जी स्टुडंट्स आहा मेडिकल स्टुडंट्स ती हांगासर एक 25-30 बॅच हांगासर एवरी डे येवपाक जाय ते हांगासर हें करपाक. सो हे फॅसिलिटीज आमकां जाय. सो ओके म्हणून लागलो हे जालें डन म्हणून ते थंयसर ते नोट डावन करून तेणी सगळे प्रोसेसूय स्टार्ट केले. मेन इश्यू उरलो तो येदे व्हडलें हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल. सो 100 बेडेड आतां आमचे बेडीत हांगासर सीएससीन कमी आहात आनी 30% फक्त 30 ते 40% रिक्वायरमेंट आतां सध्या आहा. सो बाकीचे ब्लँक उरता. सो हांगासर जेन्ना हे जीएमसी लिंक जातले तेन्ना हांगासर पेशंटूय चड येतले. सो ताका लागून आमी सध्या इनिशियली म्हणूंक लागलो स्टार्टींग 50 बेडींग 50 बेड्सचेर करया फर्स्ट फेजीचेर. हे पळोवया रिस्पॉन्स पळोवया आनी जर जाता जाल्यार मागीर आनी 50 बेड्स ते वाडोवया. सो पयलीं येदे व्हडलें हॉस्पिटल हेका मॅन पॉवर कितलोसो जाय. तुमी पळयलें आसतलें भोवन हेका स्टाफ हाऊस किपींग जावं बाकीचे इतर गोश्टी स्टाफ कितलो लागतलो. सो हेल्थ मिनिस्टर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां. आयज ऑफिसर्स येयले. आयज हांगासर ते दिसा पयरूच इन्स्ट्रक्शन फाल्यां नाल्यार परवाच्या दिसा भितर तुमी वचा जीएससीडीसीची टीम आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम त्या प्रमाणे वचप म्हाका घेवन थंयसर इन्स्पेक्शन करा आनी कितें जाला कंप्लीट जाला कंप्लिशन जाला की ना ते इन्स्पेक्शन करूंक लायलेलें. त्या प्रमाणे आयज आमची डॉक्टर पूजा हेल्थ डायरेक्टर ती येयलेली हांगासर आपल्या बाकीच्या स्टाफा वांगडा.
तशेंच JSCDCचे मॅनेजर आनी सगळे येयलेले जे इन डिटेल कितें कितें केलां आनी सगळें कंप्लीट आसा की ना ते दाखोवपाक येयले. सो तेंचे ऑलरेडी तेंच्यांनी आमी डिस्कशन केलां. सो सगळें परफेक्ट आहा, हँड ओव्हर रेडी आहा. फक्त लिफ्ट ऑपरेशनल करपाक जाय. ते लिफ्ट ऑपरेशनल विदीन 8 ते 10 दीस कंप्लीट जातले. आनी आतां आमची मिटींग परत आहा, जे इक्विपमेंट्स आनी स्टाफ कितलो जाय तो त्या प्रमाणे काम करपाक सुरू करतले. मिनिस्टरान क्लियर कट सांगला, असेंब्ली पयलीं आपणाक दोनूय स्ट्रक्चर रेडी जाय. एक इक्विपमेंट्स कितें कितें जाय ते. सो थंयसर आतां पळयता जाल्यार आमचे OTs आहा, मेजर OT एक आहा, मायनर 2 OTs आहा. सो OTs चलोवप व्हेरी डिफिकल्ट जातले. सो हे फर्स्ट फेजीक. सो OPD 12 OPD हे फंक्शनिंग जातले. आता OT सेकंड फेजीक घेतला, कित्याक OT म्हणजे ऑपरेशन्स करता तेन्ना GMCकूच आमी रिफर करता. इवन आजुलोन वयशे मेजर सर्जरी सगळे GMC हे करता. पूण हांगासर सर्जन GMC नासतात, तो थंय GMC सोडून हांगा येवं शकना. हे आमी अंडरस्टँड करूंक जाय. सो OTs आहा ते सेकंड फेजीन हे करून कशे रिक्वायरमेंट आसा त्या प्रमाणे ते जातले. फर्स्ट थिंग आता OPDs आणि बाकी इतर गोष्टी आहात ते सगळे स्टार्ट जातले. आयज डायलिसीस 6 बेड्स आहात. डायलिसीस वयर शिफ्ट जाल्या डायलिसीस वॉर्डान. थंयसर एटलीस्ट 12 बेड्स जाय, कित्याक वेटिंगेचेर खूब डायलिसीस पेशंट आहात. परत पावर फ्लक्च्युएशन थंयच्यान कनेक्शन आहा म्हणून ते हांगासर जनरेटर घालून हांगासर सुरवात कर म्हटला तेंकां. आता सगळे वेरियस डिस्कशन्स करतले. सो 2 स्ट्रक्चर्स आसतले ते सगळे इक्विपमेंट्स जितके लागतले ते इक्विपमेंट्साचे, आनी इक्विपमेंट चलोवपाक आनी इक्विपमेंट मेंटेन करपाक आनी इतर गोष्टी करपाक स्टाफ कितलो लागतलो हे दोनूय तेंकां विदीन 8 डेज म्हणजे असेंब्लीच्या पयलीं म्हणजे तेचे क्वेश्चनर्स आसतले, आमचे डिमांड्स आसतले त्याच्या पयलीं तेणी हांगला आपले कडेन रेडी आसतले. आनी एश्युअर केला की असेंब्ली वखदार आपूण कंप्लिटली ऑफिशियली अनाउन्स करतलो. नाव कितें आसतलें हे ते हांगासर कितें रिक्वायरमेंट आसतले आनी कितल्या पिरियडान जातले ते. सो आमच्या डिस्कशना प्रमाणे तेंच्यांनी जे आमकां टायम दिल्लो पयर मिटिंगेक ते 6 म्हयने विदीन 6 मंथ्स करुया. सो हांवें म्हटलें 6 न्हू, तुम्ही 7 नाल्यार 8 महिने घ्या, पण कंप्लीट फुल फ्लॅश हॉस्पिटल सुरुवात जावंक जाय. कित्याक खूब जाण म्हणटाले कित्याक की हांगासर येयले बेगीन फास्ट सुरुवात केले जाल्यार CSC जे आहा आता ते शिफ्ट करचे पडटले. एकदा जर CSC हांगासर शिफ्ट जायत जाल्यार मागीर बाकीचे करपाक फुडें फाटी डिले जायत रावतलो आनी ते केन्ना कंप्लीट जावचे ना. सो CSC थंयच आसूं दी म्हटल्यार आमी टायम लागले जाता, पूण फूल फ्लॅश GMC लिंक हॉस्पिटल हांगासर जावंक जाय. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एश्युरूय केला आनी तेका लागून हांव तेचे धन्यवादूय आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराचे धन्यवादूय म्हणटात. तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक आतां मेजर रोल आहा पळय फायनान्शियल एप्रुवलाचे, म्हणजे टेंडर काडटले फायनान्शियल एप्रुवल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तेचे कडेन उलोवन तेणी हांगला इमिजिएटली फायल मूव कर, बेगिनात बेगीन टेंडरूय फ्लोट करया आनी फंक्शनेबल हे हॉस्पिटल करया म्हणून. मशिनरी एक टेंडर फुल इक्विपमेंट्स सगळे मशिनरीज घेतले आनी एका सायडीन तेंकां स्टाफ कितलो लागतलो तो. हांगासर मेजर स्टाफ लागतले ते नर्सीस. सो आता नर्सीस येदे व्हडले हे करपाक आमी वेगळे हे ट्राय करता, म्हणजे नर्सिंग कॉलेजीस खंय आहात तेंकां हांगासर लिंक करप. सो GMC लिंक फक्त GMCच न्हू, आमी नर्सिंग कॉलेजीस जी कॉलेजीस आहात तेंकां लिंक करता, म्हणजे थंयसरली नर्सीस आहात ते हांगासर ट्रेनिंगेक येतले, हांगासर पेशंटांक पळयतले. हे प्रकारे 2 कॉलेजी नर्सिंगेचे आमी आतां डिस्कस करतले, ते ट्राय करता बेगिना, कित्याक इतलो स्टाफ घेवप डिफिकल्ट जातलो. पूण मॅक्झिमम स्टाफ आहा तो एक एश्युअर म्हाका केला आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तशेंच हेल्थ मिनिस्टरान की हांगासर जो स्टाफ आसतलो मॅक्झिमम स्टाफ आसतलो तो पेडण्याचो आसतलो. कितलो स्टाफ आसतलो आता ते सांगता स्टाफ इक्विपमेंट आणि स्टाफ अवेलेबिलिटी आता डिस्कस करून मागीर ते रिपोर्ट सबमिट करतले. असेंब्लीक स्वतः आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अनाउन्स करतलो. फर्स्ट प्रिफरन्स टू पेडणे तालुका एश्युअर केला दोगांनी. फर्स्ट पयली प्रायोरिटी पेडणेकारांक, आणि पेडणेकार ते म्हणजे क्वालिफिकेशन त्या प्रमाणे आसूंक जाय, त्या प्रमाणे तांकां जॉब मेळटले. सर आता आमच्या पेडण्यातल्यान भरपूर आमचे डॉक्टर आसात, नर्सी आसा, प्रायव्हेट हॉस्पिटलान आसात. ते समज डॉक्टर नर्सी रेडी आहा ह्या गव्हर्नमेंट जॉब दिताले ह्या हॉस्पिटलान येवपाक ते रेडी जातले. त्या पद्धतीन कशें काम करतले म्हणजे GMC जी आहा, GMC मेडिकल कॉलेज आहा आणि GMCतल्यान म्हाका दिसता 3 म्हयन्यान एकदा एड आउट जाता. डॉक्टर्स कसले जाय, सर्जन जाय, एनेस्थेशिया दिवपाक जाय. पूण कितें जाता डॉक्टर्स चडशे प्रायव्हेट सेक्टरान वचपाक जास्त हे करता, प्रिफर करता, कित्याक थंय स्कोप तांकां खूब मेळटा. सो थंय आमी मातशे डिफिकल्टीज फेस करतात. अशें न्हू की डॉक्टर्स घेतात, पूण डॉक्टर्स येवपाक फुडें फाटी जातात. तांकां कित्याक थोडे म्हणटात आपूण एब्रॉड वयतलो, थोडे म्हणटा दुसऱ्या भायल्या स्टेटीन बऱ्या हॉस्पिटलान वयतले. हे इतर गोष्टी आहात. पूण डॉक्टर्स जर हांगासर येवन डेफिनेटली डॉक्टर्स
डॉक्टर्सांची कमी आहा आणि डॉक्टर्स जाय, नर्सी खूप आहात, नर्सी आम्ही कितले घेऊ शकतात, पण डॉक्टर्सांची कमी आहात. तर त्या प्रमाणे एड आउट जाता. कोणी इंटरेस्टेड आमच्या पेडण्याच्या डेफिनेटली त्यांच्यानी आपले हे दिवपाची डिटेल्स हांव डिस्कस करता, बाबा तांकां जाता जाल्यार हांगासरूय घेवंक मेळटले. विदिन 8 मंथ्स खातीर हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन पायपलायन ती खंय दिसना, तेचे कितें करतले खंयसर ती ह्या हॉस्पिटलांत म्हणटा. आता पयलीं कितें जाल्लें पळय तेन्ना दिसनासलें. आता तुमी वयशात, तुमकां हॉस्पिटल ऑक्सिजन पायपलायन, परत तुका इतर बाकीचे सगळे गोष्टी तुका इन डिटेल सगळो रिपोर्ट जेन्ना अनाउन्स करतलो तो तेन्ना तुमकां सगळ्याक मिडियांक एक एक कॉपी दितात. तेतून तुमकां स्पेसिफाय केलें आसतलें ऑक्सिजन पायपलायन खंय आनी कितें खंय सगळें आसतलें. ओके, विदिन 8 मंथ्स स्टार्ट जातले. तेंच्यांनी 6 म्हयने सांगल्या, पूण हांवें सांगला 6 न्हू 8 म्हयने घे, पूण फूल फ्लॅश फंक्शनींग जावपाचें. आणि एक रिक्वेस्ट आहा पळय, ह्यो प्रोजेक्ट आहा तो पब्लीक युटिलायझेशनाचो, म्हणजे हेल्थ म्हणटा तो मेजर इश्यू. आणि हेल्थाक सगळे अख्खे पेडणे तालुक्यात न्हू, सगळे इतर म्हणजे बार्देच्या कोलवाचे ते सगळे येतले. प्रॉब्लम इतलोच आहा, जेन्ना असो इश्यू आसता, असो प्रोजेक्ट आसता जो आमकां फुडें व्हरंक जाय, स्पेशली हेल्थाक, तो सेन्सिटीव आनी सिरियस इश्यू. आणि ते करता आसतना सगळे वांगडा येवन करपाचे. हांव खरेंच एक बरें म्हणटा की हॉस्पिटल तुये हॉस्पिटल नागरीक समिती जी तेंच्यांनी फॉर्म केल्या, खरेंच तांकां खरेंच कळकळ आहा ही सुरवात जावची म्हणून हांव तांकां अभिनंदन करता. ते फुडें सरोन ते फुडें सरतात. येतात म्हाजे कडेन येयलेले, हांव तांकां घेवन सीएमा कडेन गेल्लो, सगळे डिस्कस केले. त्या प्रमाणे सीएमानूय सांगलेलें काम चालू आहा, जाता तितल्या बेगीन सुरवात करतात. सो तांकांय धन्यवाद म्हणटा की ते कळकळीन भायर सरतात, बाबा सुरवात करपाची म्हणून. म्हाजे कडेन ते फाटल्या दिसांनी अपॉइंटमेंटार, पूण हांव आउट ऑफ स्टेशन आसलो, पूण तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता थँक्यू सो मच. तुम्ही फुडें सरतात, तुम्ही इनिशिएटीव्ह घेतात, हेच्या बद्दल विशया बद्दल तो हे आवाज उठयतात. पूण मीन वायल आमचो सरकाराचो भाग, म्हणजे सरकाराची प्रोसेस आहा तो म्हणजे टेंडरिंग आहा, डिपार्टमेंटल प्रोसेस आहा, तो करचोच पडटा. तो केल्या शिवाय डायरेक्टली करूं शकना.